Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. लॉकडाऊन सदळ जाता तसो एके वटेन भारतातूय कोविड पॉझिटिव्हांचो आंकडो झपाट्यान वाडटा. मात सरकार आनी आरोग्य खात्याचे कोविड हाताळपाक नवें तंत्र. अर्थवेवस्था लॉकडाऊन करून बंद दवरप चड ते परवडपाचें ना. भारतासारकेल्या गरीब विकसनशील देशाक तर नाच ना. लोकांनी आतां कोविडाक चॅलेंज दीत जगपाक शिकपाचें. ताका हाताळपाचें तंत्र सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझेशन, मास्क, नितळसाण आनी हायजीन. कोविडाचें टेस्टिंग जाता तितलें वाडोवप आनी उपचारांची वेवस्था बळकट करप हें नवें तंत्र. ते निमतान लोकांक हायजीनूय आंगवळणी पडटली. हे फाटभुंयेर गोंयची टेस्टिंग आनी उपचारांची वेवस्था खंय आसा पळोवया. आरोग्य खात्याच्या आंकड्या प्रमाण गोंयांत सध्या 3 टेस्टिंग लॅब चलतात आनी 2 सुरू जावपाची आसात. गोंयचे भलायकी संचालनालया कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ऑझिलोत आतां मेरेन जाल्यात 1452 टेस्टी. चिखले हॉस्पिटलांत आतां मेरेन जाल्यात 1311 टेस्टी. जीएमसीत आतां मेरेन जाल्यात 837 टेस्टी. फोंड्या आतां मेरेन जाल्यात 279 टेस्टी. गोंयांत टेस्टिंग सुरू जायत सावन हो आंकडो. आदी टेस्टिंगाक सॅम्पलां पुण्याक धाडटाले. कोरोना टेस्टिंगचो आंकडो वाडटा खरो, पूण गोंयांत कोविड-19चो दिसपट्टो टेस्टिंगचो आंकडो वाडटा. सध्या दिसाक सर्वसादारण 350 टेस्टी जातात. भायल्यान येवपी लोकांच्यो दिसाक सादारण 200 टेस्टी. वेगवेगळ्या ओपीडींनी सादारण दिसपट्ट्यो 150 लोकांच्यो टेस्टी. कोरोनाचे कम्युनिटी सर्वेत जांकां श्वसनाची लक्षणां वा कोरोना संबंधीत लक्षणां दिसल्यात तांचेर उपचार सुरू जाल्यात. सध्या जीएमसी, ऑझिलो, चिखले हॉस्पिटलांत टेस्टिंग लॅबां सप्तका भितर फोंड्या आनी मडगांवांय सुरू जाता. आदी फोंड्या टेस्टिंग लॅब सुरू आशिल्ले, ते उपरांत चिखले हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले. SRL लॅबांतूय जाता टेस्टिंग. नेमा प्रमाण टेस्टीक चार्ज चडांत चड 4500 रुपया. SRL लॅबांतले सगळे टेस्टिंगचो अहवाल आरोग्य खात्याक वता. सरकारा कडेन सध्या 3 म्हयन्यांक पुरो इतले कलेक्शन किट्स, टेस्टिंग किट्स आसात. राज्यांत 12 सुवातींनी फिरती सॅम्पल कलेक्शन केंद्रां चालू जाल्यांत. MPT 4, पणजे, पत्रादेवी, केरी, दोडामार्ग, मोलें, वेर्णा, म्हापसा, ESI हॉस्पिटलांत दरेकी एक अशीं ही 12 फिरती सॅम्पल कलेक्शन केंद्रां. ह्या केंद्रांचेर लाळेचे नमुने घेतात आनी चांचणेक लॅबांनी धाडटात. सरकारा कडेन सध्या 3 म्हयन्यां खातीर पुरो इतलें सॅम्पल कलेक्शन आनी टेस्टिंग किट्स आसात. SRL लॅबांत टेस्टिंग चल्लां. उपचाराक सध्या मडगांव जिल्लो हॉस्पिटल आनी ESI ग्रीन झोन आसमेरेन इतली वेवस्था पुरो दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.